की आता झेडपी इलेक्शन येवपाचें आहा. एवरी इलेक्शनाक कोण तरी कॅन्डिडेट तयार जाता, गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, दिल्लीकारा कडल्यान फंडींग घेता, व्हडले मिटिंग्यो करता, रॅली करता, बॅनरां लायता, लोकां कडेन मागीर लोकांक डोनेशनां दिता आनी इलेक्शन टायमार एनवेलॉपां हातीन दवरता. ह्या टायमार तेंच घडपाचें आसा आनी हेच्याकून चड आनी घडपाचें. सो लोकांनी विचार करून ह्या फावटी वोट मारपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय, चिंतपाक जाय की जो तुमकां एनवेलॉप दितलो, जो तुमकां डोनेशनां दितलो, फाल्यां तो तुमचो गांव विकतलो काय सांबाळटलो, तो तुमच्या वांगडा रावतलो काय ना. हेच्या पयलीं आमी पळयलें कुमारजुवाक सगळें डोनेशनाचेरूच चलतालें. कुमारजुवाक एक्टिविटी जाताले, इव्हेंट जाताले, देवळांक पयशे, कॉपेलाक पयशे, हेका पयशे, ग्रावंडाक पयशे, टोर्नामेंटाक सगळें जालें. निवडून हाडलो आमदार हाडलो, आपणाक जाय तसो पार्टी चेंज करून गेलो. ह्याय फावटी तेंच जावपाचें. आयज कुंभारजुवान स्पेशली जे कॅन्डिडेट उत्सूक आसात आनी जे रावपाक सोदतात, भितर खुबशे जाण लँड डिलर आहा जेंची फ्रेंडशीप लँड डिलरांक सामकी क्लोज आसा आनी जेंचें कामूच लँड डिलींग आहा. आयज ते गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, कुंभारजुवा वाचोवपाचे गजाली करता, दिवार वाचोवपाचे गजाली करता, करमळे वाचोवपाचे गजाली करता, खोर्ले वाचोवपाचे गजाली करता. आयज हेंच्यांनी करमळे, दिवार हें सगळें विकलेलें आहा, कुंभारजुवा विकलेलें. आनी आयज तेच जेन्ना वाचोवपाचे गजाली करता तेन्ना तुमी शातूर रावा, विचार करा. आयज तो मनीस पयशे हाडटा जाल्यार खंयच्यान हाडटा, डोनेशन दिता खंयच्यान दिता, पयशे मोडटा खंयच्यान मोडटा. आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमान जशें वदळ सांगला, दिल्लीकार घुसलेले आहा. आयज दिल्लीकार डिसायड करता आमचो पंच मेंबर कोण आसपाक जाय तो, आनी एक पंच मेंबर येवप म्हणजे एका वॉर्डाचो फूल कंट्रोल त्या कडेन येता. आनी त्या वॉर्डान मागीर प्रोजेक्ट हाडप, प्रोजेक्टांची अप्रुवलां घेवप, फायली पास करप, हे सगळे पंच मेंबर तेका फॅसिलिटेट करता. सो हें जावपाक जायना. हेका लागून लोकांनी पयशे घेवन वोट मारचे न्हू, आपले मत आसा ते विकचे न्हू. जर तुमी मत विकले जाल्यार तुमचें आयज जें म्हाजें घर म्हणून जो सीएम बोवाळ मारता, बीजेपी बोवाळ मारता, हे म्हाजें घर तुमचें उरपाचें ना. सगळे डेमोलिश जातले आनी फक्त गांवांत उरतले ते दिल्लीकारांचे बिल्डिंगे आनी मेगा प्रोजेक्ट. देव बरें करूं. म्हणून आयज काँग्रेसीन तेंचे काँग्रेस आउट केला, तुम्ही एलायन्सान आसा कित्याक काँग्रेस केन्ना केला? आयज आउट केले एलायन्सान आसा कोण कित्याक काय दिल्लीक गेल्ले कित्याक न्यूजार येयला का प्रेस घेतला कितें जाला? दीस घडले आनी मागीर आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक, तेंच्यांनी आवड केला ना तें खबर ना. आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून, वांगडा बसून करया, वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून. हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आहा. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार आमकां पळोवचें पडटलें, उलोवचें पडटलें. कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार. एलायन्सान आहा तुमी? आमी आसा न्हू, एलायन्सान आसा, एलायन्साची टॉक चालू आसा. म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून, की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून, वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले, वांगडा लिस्ट येतली म्हणून. इज अ शॉकिंग न्यूज. आमी थंड कितें पडटले. आयज सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा. आनी काँग्रेसीन आपलें हें घेवपाक जाय. आमी आमची सिटां दिल्ली आसा, आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू. काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय. आमी बोवाळ घालून, आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा. आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली, काँग्रेसीक सोडली, दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली, तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले. आमच्याय भुरग्यांक दिसतालें की ते सीट कंटेस्ट करपाचें. पूण तेचे मिटींग आमच्या ऑफिसान, तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले. भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय, सांगपाक जाय, सगळें सांगलें. पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना. मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना, मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना. सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें. फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून, हे बीजेपी उडोवपाक लागून जे दुसऱ्या पार्ट्यांनी केल्लें आसा. आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा, तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले आसा, सगळे गजाली जाल्ले आहा. आमी तरी करूंक ना. आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय. एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना. सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या. आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना. आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां कोर्ट लागलो 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून. आयज आमचेर बी येता. पूण आमी रावला काँग्रेसीक. आनी आयज जर तेंच्यांनी आउट केला इज अ शॉकिंग न्यूज. पळय ते इंटरनल आसा ते आमी कित्याक आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितल्या कितें कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून. सो आमी